गोय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांच्यांनी आमदार मायकल लोबो आनी आमदार दिगंबर कामत हांचेर अपात्रता याचिका दाखल केल्ली। ह्या याचिकेची पहिली सुनावणी शुक्रारा जाली। सभापती रमेश तवडकर हांच्यांनी दोगांकय ह्या संदर्भात आपली जाप दिवपाक 30 दिसांची मुदत दिल्या। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। सबमिट केलं की दिगंबर कामत आणि मायकल लोबो त्या संदर्भात पहिलीच हिअरिंग आज तांकां आपयल्लें, दोन्ही पार्टीक आपयल्लें आणि दोन्ही सायडीची चर्चा जाली आणि चर्चा जातकच की आज डिस्क्वालिफिकेशन कंटेंट जो आसा न्ही तो पण पार्टीक दिवंक नाशिल्लो, मेळूंक नाशिल्लो। ताणें सांगलें आपल्याक ह्या विशयाचेर अभ्यास करपाक जाय आणि आपल्या ह्या विशया संदर्भांतली आपल्याक 30 दिसांची मुदत जाय असो ताणें आग्रह धरलो आणि त्या आग्रहानुसार की आमी ताका मान्यताय दिल्ली आसा। दोन्ही पार्टीचें डिस्कशन जातकच की ताणें दुसऱ्या पार्टीन ताका 30 दिसांची मुदती संदर्भात मान्यताय दिल्ली आसा। त्यामुळे हाजे 30 दिसां उपरांत मागीर तांकां आमी फुडली डेट दितले आणि त्या डेटीन तो फुडली चर्चा जातली। पार्टी अपेयर जाले काय स्वता येयले? पार्टी अपेयर जावं ना, तांचे दोन्ही पार्टीचे एडवोकेट आशिल्ले आसा। खंय तरी अशें दिसता की तुमी प्रेशरान काम बी करता अशें दिसना म्हाका कितें की ओके की ह्याचेर हांव प्रेशर जाता असो विशय ना की त्यामुळे की म्हजो स्वताचो अधिकार आसा, त्या अधिकारानुसार जो पावर आसा त्या पावरानुसार हांव म्हाका कितलो वेळ आसा, कसो वेळ आसा त्या दिसांनी हे पिटिशनाचें डिस्कशन हे फुडें वचत। ते म्हणटा डिले जायत केला म्हणटा, पयलीं जावपाक जाय। म्हाका दिसना की ह्या संदर्भात डिले जाला अशें दिसना म्हाका। काँग्रेस प्रत्येक फावटी एक कोट करता की एक रूल हा म्हणजे जजमेंट दिला हायकोर्टान विदिन 90 डेज ते हियरिंग जे आसा ते जावंक जाय, सुरू जावंक जाय। तो एक आसा की हांगा परत स्पिकराचो अधिकार आसता की त्या म्हाका जो पावर आसा त्या पावरानुसार हांव फुडें वता। या पेटिशन पयलींचें पेटिशन पयलीं सुरवातीचें पेटिशन अमित पाटकरान सांग की सुरवातीचे 2 आमदार आसा की जे दिगंबर कामत आणि मायकल लोबो हांचेर पेटिशन। दुसरी पेटिशन जे आसा न्ही हाजी चर्चा फुडें आमी ताजे विचारांत घेवन ताका नोटीस सर्व करून ताजें डिस्कशन जाता। फुडली डेट दिवना अजून की तांकां सांगलें की ताका फुडली डेट आमी कन्वे करता। सर सध्या आता कितली पेटिशन आहा तुमच्या मुखार? आमचे कडेन दोनूच पेटिशन। ही दोनूच सो येवन ना अजून येवन। सो आता ते दुसरे पेटिशन आहा पळय तेचे तुमी आता हे चालू असतानाच घेतले काय हे सोंपले काय ते हियरिंग? ना हे सोंपले म्हणजे सायमल्टेनियसली मध्ये घेतले। ओके। So last time also same issue came about a disqualification last time. That what happened, sir? That time also. Last time we same issue was. तो विषय सुप्रीम कोर्टान आसा न्ही, तो सुप्रीम कोर्टात पेंडिंग आसा। सर काल विजय सरदेसाईन म्हटलं की प्रेस कॉन्फरन्स की स्पीकर खंय तरी अंडर प्रेशर काम करता म्हणून थंयसर म्हाका दिसना की हांव ह्या विशयाचेर अंडर प्रेशर काम करता अशें ना।